प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातूचो 6वा विसवोर, वोड 1 ते 6 आनी 16 ते 18 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्सेस 1 to 8 and 16 to 18. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मनशाक दाखोवच्या मनान देवाचे भक्तीच्यो कोडण्यो मनशा उजीर करिना जावन चोत्राय दवरात. नाजाल्यार स्वर्गाक आसतो तुमच्या बापायची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तुम्ही भीक घालतात तेन्ना तुझे मुखार तुडतुडी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशा मुखार मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं दान दिताय तेन्ना तुजो उजवा हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक करचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावं दी, आनी जो गुप्ती केल्लें पळयता तो तुमचो बाप तुका मजुरी दितलो. मागण्या विशीं शिकवण. आनी तुमी मागणी करतात तेन्ना दोंग्या परी जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची ताका मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणी करताय तेन्ना तुज्या खाजगी कुडांत भितर वच, आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसतो तुज्या बापाक मागणें कर. आनी जो गुप्ती केल्लें तें पळयता तो तुमचो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना डोंग्या भाशेन खोतीचें रूप तुमी घेवं न्हय. आपूण उपास करता म्हूण लोकांक दाखोवंक तीं आपल्या तोंडार काडूक घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुप्तीत आसतो तुमच्या बापा दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव. आनी जो गुप्तीत केलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आयज आयकलां, आनी आयज जेन्ना आमी ह्या पास्कांच्या परबेन आमी आतां ही सुरवात करता, आमकां गरज की ह्या काळार आमी 3 वस्तू फकत ह्या काळारूच न्हय, पूण आमी सदांकाल ह्यो केल्ल्यो एकदम गरजेच्यो. आनी त्यो म्हणल्यार कितें? एक तर आमी मागणें करपाचें, दुसरें म्हणल्यार आमी उपास करपाचो, आनी तिसरें म्हणल्यार आमी दान दिवपाचें. म्हणटच भाव भयणीनो, जो कोण दाणां दिता, उपास करता आनी मागणें करता, तो फकत ह्या काळार करिना, तो सदांकाल करता. आनी आमकां ह्यो 3 वस्तू एक खरेपणी आमी भावार्थी जाल्यार करपाक गरजेच्यो. आनी कित्याक गाय? जेन्ना आमी मागणें करता, आमचो संबंद देवाशी आमी घट करीत जायत वता. आमचो संबंद पवित्र आत्म्याशी, ताच्या देवाच्या उतराशी घट जायत वता. जेन्ना आमी दान दिता, आमी जें गरिबांक दिता तें आमी जेजूक दिता. जेजून आमकां सांगला, जो कोण तूं आपल्या गरिबांक दुसऱ्यांक कोत्ताय तो म्हाका कोत्ताय. आनी उपास केन्ना जेन्ना आमी कोत्ता, आमी आमच्या जिवितान आमकां कमी करून आमी दुसऱ्यांक दिता. पूण व्हडली वस्त म्हणल्यार भाव भयणीनो, आमी आमच्या कुडीचेर आमी चोरताय दवरिना, पूण आमी आतां आमच्या आत्म्याचेर दवरता. तो जो कोण उपास कोत्ता तो आतां आपल्या संबंदान वाडत वता. देवाचें उतर ताका सजमणी बरी मेळटा, पवित्र आत्म्याचो आवाज ताका आयकूंक मेळटा. कित्याक भाव भयणीनो, जितली आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, मागणें करता, दान दिता, आतां जें आमकां सांगलां देवान आमकां करपाक, ताजे वरवीं आमचो संबंद देवाशी घट जाता. कित्याक आमी आतां आमचे चोत्राय दवरिना, पूण आमी देवाचेर दवरता. तर आयज आमी खेरीत भाशेन ह्यो 3 वस्तू फकत आयजूच न्हय, ह्या काळार न्हय, पूण सदांकाल आमी करून
खरो आमचो संबंद देवाशी गोड करूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.